बेतोडा पंचायत क्षेत्रांत येवपी कन्हेवाळ तशेंच शिगनेवाळच्या पुलाची सामकीच अवतिकाय जाल्या। लोखणाच्यो सरयो भायर सरल्यात। स्लॅबूय केन्नाय कोसळपाची शक्यताय आसा अशी भिरांत सरपंच मधु खांडेपारकार हांणी उक्तायल्या। देखून ह्या पुलाचेर जड वाहनांचेर बंदी घालची तशेंच संबंधीत खात्यान लक्ष घालून ह्या पुलाची पळोवणी करपाची मागणी ह्या वेळार सरपंचान केल्या। कण्णेवाळ तो तेंच्यांनी एग्जामिनेशन करपाचें म्हाका प्रयत्न आतां सांगलां म्हाका प्रयत्न दिसता सामको डेंजर आमचे सोयी बी दिसता आनी थंय हांवें तांकां सांगलां थंय तुमी एक बोर्ड मारा की बाबा 10 टनाचे वयर जावं 8 टनाचे वयर हेजेर व्हरचें न्ही। तो सोड पूल परत थंय चापेगाळी म्हणटा आनी शेळी हे दोनी पूल सामके गरजेले आसा, तेयी गरज आसा आनी तेयी हांवें तांकां दाखयतलो आनी मॅक्झिमम हे बेगीन काम करून घेवपाचो प्रयत्न करता। आमी बेतोडा पंचायत क्षेत्रांतल्या जो कन्हेवाळ ह्या गांवांत आसा, कन्हेवाळाचो जो पूल आसा तो जो पुलाचो अत्यंत भाग खालचो भाग जो आसा तेजी सरयो लोखणां सगळीं दिसता तेन्ना मोठ्या प्रमाणान ते सरी दिसल्या कारणान तो डेंजर झोनान आसा अशें सरपंच आमच्या मधू नायकान हें सांगलें आसा। तेन्ना तेजी पाहणी करची, संबंदीत खात्यान तेजी पाहणी करची आनी हे पुलाच्या जाता तितले बेगीन पाहणी करून तेजी डागडुजी करची आनी अवजड जी वाहनां हे पुला वयल्यान वयता तांकां जाता जाल्यार बंदी घालची अशी तेजी मागणी आसा। गोमंतक टीव्ही खातीर कन्हेवाळाच्यान एकनाथ खेडेकर।